गोंयांत महामारीची जी परिस्थिती आहा ही सामकी भयानक जाल्ली आहा। हॉस्पिटलां भरल्यांत, लोक जमनीर आसात। लोकांची जी सतवणूक जाता टेस्टिंगा खातीर, वॅक्सिनेशना खातीर, हे पळोवन सारकी काकूट दिसता। आनी एक गोंयकार म्हणून आनी एक गोंयचो पक्ष म्हणून आमकां अशें दिसता की आमी बी आमचें कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन करपाक जाय। आनी ताजे खातीर आमी हें गोंयकार घर जें आमचें आहा हें आमी सरकाराक ऑफर केल्लें आहा वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणून। काल मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की वॅक्सिनेशन सेंटरां आमकां कमी पडल्या, आमी इश्कॉलान वचूंक सोदता। फातोर्डेच्या लोकां खातीर आनी साश्टीकारां खातीर वॅक्सिनेशन सेंटर जर तुमकां जाय जाल्यार हें आमचें गोंयकार घर सरकारान वापरूंक जाता म्हणून हांवें हें ऑफर केल्लें आहा। म्हाका दिसता की आमी सगळे गोंयकारांनी एकवटान हे महामारीचे विरुद्ध फायट करचें पडटलें। आनी हें करपा खातीर वॅक्सिनेशन वाडोवंक जाय, सामकें टेस्टिंग जावपाक जाय, आसा तें मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रॅम्पअप जावपाक जाय। आनी हें करपा खातीर आमचे वतीन आमी हें ऑफर केल्लें आहा, हें गोंयकार घर वॅक्सिनेशन सेंटर म्हणून। आमी आतां मुखेलमंत्र्याच्या हाजेर रिस्पॉन्साक रावल्यात।